देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज गोबराचो बुधवार. आमी नव्या काळांत भितर सरल्यांत. हो प्राचीन काळ कृपेचो काळ. गोबराचो बुधवार ह्या काळाचो पयलो दीस. प्राचीत आनी मागणे ह्या दिसाक सुरू जाता. हो दीस 40 आनी 6 दीस पास्कांचे परबे आदीं सुरू जाता. 40 दीस उपासाचे दीस आनी 6 आयतार. गोबराचे खुणां आमच्या कपलार आमचे अशक्त जिविताचो आनी देवाचे कृपेची आनी काकलुतीची आमकां गरज आसा म्हूण आमकां उगडास करता. प्राचीन काळांत देव जिविताची नवसोनी करूंक आमकां सोयेक दिता. जोएल प्रवादाच्या उतरांतल्यान देव आमचें काळीज नवसरूंक आपयता. तो म्हणटा, आमची आंगोस्त्रां न्हय पूण आमची काळजां पिजूंक गरज आसा. आदल्या आनी आतांच्या प्राचीन काळार लोक तरेतरेचे उपास करून ती देवाक मानलोली जावंक प्रयत्न करतात. पूण तांच्या जिवितान आपल्या पेल्या सवे दोयाळ कोरण्यो दिसनात. पोत्तेंच म्हणल्यार ती प्राचिताच्या दिसांनी आपल्या दोंद्यान पेल्याक फटयतालीं आनी राग आनी दुस्मानकाय सोडिनासली. जिविताचे नवसोनेचे आपोवणे सगल्यांक, व्हडल्यांक तशें ल्हानांक, गरिबांक तशें ग्रेस्तांक, पातक्यांक तशेंच प्रमाणीक मनशांक लागू जाता. जीं देवाचें उतर आयकतात आनी ताच्या उल्याक कान दितात, तांचें जिवीत देव आपले कृपेन शांतीचें आनी फळादीक करता. जिविताची नवसोनी करूंक देवाचें उतर आमकां कार्यां दिता. पयलें मागणें, उपास आनी दान दिवप. ह्यो आत्मीक आनी दोयाळ कोरण्यो कशे परी आमी करूंक जाय ताचेर देव उजवाड घालता. ह्यो कोरण्यो आमी गुप्ती करूंक आनी देवाचें इनाम जोडूंक गरज. दुसऱ्यांक दाखोवंक आनी तांचो मान आनी रेस्पेत आमकां मेळूंक त्यो करच्यो न्हय, पूण उपास, मागणें आनी दान दितना आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तशें ती आमी करूंक फावो. आनी गुप्ती केल्लीं कर्तुवां सर्गींचो बाप पळयता, तोच आमकां इनाम दिता. तर आमचे उपास, मागणें आनी दान गुप्ती करूंक जाय. ह्या म्हज्या जिवितान हांव दोयाळ कोरण्यो कशे परी करता आनी प्राचिताचे काळांत हांवें कितें करूंक आनी देवाक मानलोलो जावंक कितें येवजिलां. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वात. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.